येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. सरकारी शाळा पडपाक लागल्यात बंद. फुडें फुडें पयशांनी विकत घेवचे पडटले शिक्षण. पयशेकार घेतय बी, पूण गरिबांच्या भुरग्यांचो फुडार कितें? फोंड्याच्या किसन नायकान उक्तायला भंय. सरकारान घातला सिग्नलाचो घोळ. ट्राफिक पुलीस मागतात सिग्नलां, पूण PWD सांगता टॅक्निशियन ना. टॅक्स पेयरांचो पयसो गेलो तरी खंय? 2 वर्सांत पेड्ड्यार जाल्या सिग्नलांची वळेरी दियात. प्रतिमा कुतीनून काडले सरकाराक उजरोवन. GIDCन केल्ल्या केंद्रीय येवजणेच्या निधीच्या कथीत गैरवापराची करात चौकशी. TMCन मागला गोंयच्या मुखेल सचिवाकडे. बेकायदेशीरपणान वळयलो केंद्रीय निधी. ट्रोजन डिमेलोचो गंभीर आरोप. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत वचत थंय सरकारी शाळा बंद पडत आसा. सरकारी शाळा बंद जायत रावल्यो जाल्यार फुडें शिक्षण पयशांनी विकत घेवचें पडटलें. पयसो आसा तो घेतलोय बी, पूण गरीब लोकांच्या भुरग्यांचे फुडार कितें? हे सरकार फुडें पयसो आसा ताकाच शिक्षण दितले काय कितें? फोंड्याचो थळावो किसन नायकान भंय उक्तायला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. फोंड्या तालुक्यांत 2020 पयलीं 150 प्राथमीक शाळा आशिल्ल्यो आनी आज 2023 102 प्राथमीक शाळा चालू आसा. ह्या वर्साक एक शाळा बंद पडल्या. हाजे पयलीं शाळा बंद पडिल्ल्यो आनी तांचे बंद पडिल्ले आहा तांचे कंडिशन खूब वायट आसा. आनी आज हे शाळेक 101 शाळेक 2850 भुरगीं शिकतात. हातूंत टिचरी आसा त्यो 77 टिचर आसात आनी पॅरा टिचरी आसात. टोटल 206 टिचर्स आसात. आनी हाजे सिंगल टिचर्स आतां सद्या आसात त्यो समीस शाळा सिंगल टिचर्स आसात. त्योय केन्ना तरी बंद पडटल्यो. लोकांलो एक ह्या अपील आसा की हे बंद करपाक कारण इतलेंच की जे शाळा आसात त्यो जे प्रायवेट शाळा आसात तातूंत लोक वयतात, KG वयतात आनी हे शाळा बंद पडटात. तांकां बस फेसिलिटीज ना. हांगा हे प्राथमीक शाळेक बस फेसिलिटीज ना, ताका लागून ते बंद पडटात. आनी अशें दिसता की फाल्यां ह्यो जर सगळ्यो शाळा बंद पडल्यो जाल्यार सगळ्यांक पयशे दिवन शिकचे पडटले. ही पाळी गोंयांक येतली. ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की लोक म्हणटात, लोक अशेंय उलयतात की लोकांक चडशे प्रायवेट आहात ते गव्हर्मेंट स्कुलांक घालचे. फोंडा वाठारांतल्यो चडश्यो सरकारी शाळा बंद जाल्यात आनी थोड्यो भोव उरल्यात तातूंत मुळाव्यो साधन सुविधा दिवपाक सरकारा कडेन वेळ ना. जाका लागून गरीब भुरग्यांच्या शिक्षणाचो हुस्को आतां थळाव्यांक सतावपाक लागला. आयकात फोंडेच्या पालकांक. तुमकां खबर आसा आतां गव्हर्मेंट शाळा आसा खुबश्यो बंद पडलेल्यो आसा. तेन्ना हेजेर म्हणजे सांगपा म्हणल्यार फुडें अशे शाळो सगळे बंद पडले जाल्यार शिक्षण तुमकां खंय तरी पयशांनी विकत घेवचें पडटलें. फुडें बारीक लोकांक हें शक्य जावपाना की हे गव्हर्मेंट स्कूल शाळा बंद पडले जाल्यार प्रायवेट शिक्षण घेवपाक. फुडें अशें जातलें जेजे कडेन पयशे आहा पळय तेकाच शिक्षण मेळटलें. जे गरीब लोक आसा पळय तांकां शिक्षण मेळपाना. जो पर्यंत गव्हर्मेंट शाळा अशी बंद पडली जाल्यार तांकां शिक्षण मेळना. जाता तितले भुरग्यांनी जाता विचार करचो, सरकारान विचार करचो, हे शाळा बंद पडपाक दिवचे न्ही. शाळी सुमार बंद पडल्यो आनी मरे कॉलेजाचे सगळ्यो शाळांनी सिंगल डिजीट भुरगे आहा. तर हांवें केल्ली पयशे घातले मरे वॉट्सॅपार. वॉट्सॅपार घालून ही आडपय आनी आगापूर अशें मेळून ही म्हणजे दुर्बाट पंचायती ही एक मोठी शाळा आसली. आगापूरची चिखले थंय सगळे म्हणजे मंटपा कडेन धरून ते आगापूरचे पर्यंत सगळे ते शाळेंत शिकले भुरगे आदले. तेजे नंतर हांगा एक शाळा जाली ही आडपय आनी हितून पयली ती 4थी पर्यंत शाळा शिकयताले. त्या टायमार एक बरी आसताली म्हणजे भुरगे खूब आसताले सगळे. हळू हळू भुरगे KG वचपाक लागले. इंग्लीश मिडियम म्हणून एक तयार जाले आनी सगळे भुरगे चडशे भुरग्यांक फोंड्या किंवा बाकीच्या हितून वाठारांत भुरग्यांक घालपाक लागले. गेल्या 20 वर्सां वयर जाली हे शाळेची अशी दुर्दशा जाल्ली आसा. ही कोणूच भुरगीं नासल्या कारणान ही शाळा बंद पडलेली आसा. GOA365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. विरोधक एकठांय रावप ही आयचे घटकेची गरज. गोंयचो लोक सत्ताधाऱ्यांक कंटाळ्ळा.
जांकां गरी लावन फारिल्ले तेवूय पश्चाताप करतात. खोक्याच्या बदलात धोका मेळ्ळो अशी भावना जाल्या. गोंयकारांच्या मना प्रमाण कितेंच घडना अशा वातावरणात गोंयकारांचे दोळे आतां फकत विरोधकांचेर रोखल्यात. आमी आमची जबाबदारी वेवस्थीत निभायतले. विरोधकांनी विधानसभेची जयत तयारी केल्या. 18 तारखेसावन गोंय विधानसभा अधिवेशन सुरू जाता. विरोधकांनी ताची तयारी केल्याच, पूण फकत 7 जाण आसून लेगीत गोंयकारां खातीर खिंड लढयतले असो हावेस विरोधकांनी एकठांयेत उक्तायलो. भाजपा सरकार इव्हेंटांत गुल जाला. विरोधकांक विकते घेतल्यात. उरल्यात तांकां फोडपाचे यत्न चल्ल्यात. पूण तांणी आमी फुटपाची आस्त सोडून दिवची, फकत प्रस्नांक जापो दिवपाची तयारी दवरची, विरोधकांनी आव्हान दिलां. आज sat down and we discussed on the strategy on floor management of the house. You are all aware that the session that is supposed to come up on the 18th. Secondly, all the bills that were proposed, they were just bombarded overnight. They were given to us in the house. As per the rules, they have to be given 48 hours before. We requested the government that they should give us ample time to study these bills because they have serious consequences. We go there, or we are given mandate by the people, and we have respected that mandate. We are in the opposition to raise the issues. I think Goans like when the opposition unites. And I believe that because of Goans and issues related to Goans, we will definitely bring this up before this house. We also spoke about different other strategies on several private members, resolution and all these technical matters we have spoken. People of Goa, I know that have some expectation from the opposition. We will definitely, we might be 7 in number. They have 33 today. जे म्हाका दिसता पैसा फेको तमाशा देखो म्हणून ये डिफेक्शन जालोले मनीस, पूण ये डिफेक्ट जालो मनीस आज जे कोके घेवन आज तेय म्हणटा तांकां धोका जालो. आफ्टर टेकिंग कोका they have been given धोका. कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा तो कॉन्सेप्ट जो असता तो मुख्यमंत्री सांगता ते सगळे उलयतात अशें आसूंक जाय. हें जर तांच्या सरकारान ना, हो बुजगावण्याचो सरकार हो दवरले हांकां खंय सायबा करपाक, डिसिजनां वयर जाता हे खंय सायबा करतात. तो सरकार गोंयांत चल्ला आनी खंयच गोंयकारांक हातून चान्स ना. लेटस्ट तांचो ट्रेंड म्हणटा तो असो, हे भायर गेले, खंय गेले कर्नाटकान कॅम्पेन करून गेले, थंय 40% मॉडेल शिकले. आता हांगा 40% मॉडेल चालू आहा, 40 परस वयर पावले. आनी तातूंत कितें करप आसता, तातूंत मेन म्हणटा ते गोंयकाराक एज आउट करप. डॅश मारून पळय फुटबॉल खेळटना भायर उडयतात, तसो गोंयकाराक भायर उडोवप, भायल्याक हाडप आनी ताचे कडच्यान पयशे खावप. हो मॉडेल आमचो सरकाराचो. आनी कांयच ना, उरिल्लें आहा तें शो करप, इव्हेंट करप आनी तुमी तें हाडप. ऑडिटोरियमान करप नाल्यार इंडोर स्टेडियमान करप, अमिताभ बच्चना म्हण वचून फोटो काडप. तें आमच्या गोंय चल्लां. सो देर इज नो गव्हर्नन्स, देर इज ओनली अ शो, देर इज एन इव्हेंट, एंड दॅट इव्हेंट इज मॅनेजिंग द गव्हर्नमेंट. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. मंगळारा दशरथ सिंग हो वेपारी कर्नाटका सावन गोंयांत येताना काणकोणच्या शेळी लोलये पोळे वाठारांत गाडयेक अपघात जालो. गाडी रस्त्याच्या धडे सकयल पट्टा वाटावली. एका शिक्षकान लायिल्ल्या झाडाक आडकून ती गाडी वाचली. कोणाक दुखापत जाली ना. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. मास्तर आसता तो फक्त शाळेपुरतो आसना किंवा तो पगारापुरतो आसना, तो सातत्यान समाज घडोवपाचें काम करता. समाजांत जे वेगवेगळे वायट गजाली घडटात तांकां तो ब्रेक लावपा खातीर प्रवृत्ती करपाचें, मनीस घडोवपाचें काम करता. त्याच बरोबर तो फुडाराचो तो कितल्याशाच जीव उरपाचें अशा पद्दतीचें काम करता. अशाच तरेची एक घटना आयज घडली जी शेळी लोलये पोळे हांगासर. हांगा रघुचंद्र भट उर्फ बाबुली मास्तर नांवान फामाद आशिल्ल्या मास्तरान आपल्या घरा शेजाराक राष्ट्रीय महामार्गाची धड ही डेंजर आसा देखून त्या धडे वयल्यान गाडी पडली जाल्यार अपघात जावचो न्ही आनी त्याच बरोबर कोणी तरी तातूंतल्यान साल्वार जावचो ह्या धर्तेरेचेर रस्त्याच्या सायडीन झाडां लायलीं.
आणि त्या झाडांनी आज कितल्याशाच जाणांचो जीव वाटयलो। आयज कर्नाटका साकून गोंयांत येवपी एक दशरथ सिंग हे जे मनीस आशिल्ले ते रस्त्यार येता आसतना दुसऱ्या गाडयेक वाट दिवपा खातीर ताणें सायडीन घेतली गाडी। तांची गाडी आयज रस्त्याच्या सायडीन वचून ह्या झाडाक आपटून साल्वार जाली। आणि सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार जेन्ना हांगासर अपघात जालो ताच्या उपरांत ज्या मास्तरान ही झाडां लायली त्या मास्तराक वचून ते मेळ्ळे आणि त्या मास्तराक नमस्कार केलो आणि त्याच बरोबर ताणें थँक्यू म्हणलें की तुका लागून किंवा तुज्या कार्याक लागून तुमी झाडां लायली देखून आपले जीव वाचवलो। क्या हुआ? Sir, I was coming from Carbar toward Vasco. In unavoidable circumstances, I have to take a side because some vehicles have come after, and so I came this side, and suddenly the speed was not more. Still, I got hit with this tree, and I am so lucky. And someone who planted this tree is like a god. He saved my life actually. जेन्ना हायवे जालो हो हांगा भराव पडटा मातयेचो आनी तो खूब उबार जाल्लो आनी त्या वटेन गाडी पडपाक हें दिसतालें शाळेंतल्यान जी झाडां मेळटालीं ती झाडां हाडून हांवें रस्त्या कडेन लायलीं कित्याक मुखार गाडी पडटा जाल्यार ते आडोवची आनी ती झाड लायिल्ली आज व्हड जाली त्या झाडांक लागून कितलेशे गाडयो हांगा एक्सिडेंट जाले तेन्ना वाचले। आतां ही गाडी पळयल्यार आतां हांवें तरी तरी पडलें म्हूण पळोवपाक म्हूण वयर आयला। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता कणगांवकर आनी निखिल जल्मी। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। राज्यांत चडशा वाठारांनी ट्राफिक नियंत्रणांत हाडपाच्या हेतान सिग्नलां बसयल्यात खरी, पूण कांय कडेन ताचो येरादारी करप्यांक कसलोच फायदो जायना। बेले ते नावेली जंक्शनार लेगीत तीच गत। जंक्शनार सिग्नलां आसात पूण पेटां नाशिल्ल्यान येरादारीची समस्या निर्माण जाल्या। आता ह्या सिग्नलांचो आवय बापूय कोण? काय टॅक्सी पेयरांचे पयशे उदकांत घालप? थळाव्यांक प्रश्न पडला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज तुमकां आमी दाखयतात की जी सिग्नलां सगळी जंक्शनाचेर घातली आनी सिग्नल जी आसात ती सगळी लोकांक बऱ्या पडची, ट्रॅफिकेक बऱ्या पडची न्हू, हांगा ट्रॅफिक पुलिसाची गरज पडची न्हू आनीक बरी स्मूथ जावची म्हणून ही सिग्नल घातली सगळी जंक्शनाचेर। आज तुमी पळयात जो 1.5 म्हयनो जाय तेलो ही सिग्नलां आसात ती बंद आसात। तुम्ही जर नुव्या पळयले, नुव्या 1.5 म्हयनो जालो सिग्नल बंद आसात। नावेल जर पळयले, नावेली सिग्नल बंद आसात। तेजे मुखार तुम्ही गेले जर नॅशनल हायवे 70 आनी जो 66 एक्ट जाला जॉयंट जाला ती सिग्नलां बंद आसात। ही कोट्यांनी रुपयाची सिग्नल जी आसात ही आज बंद जाले कडेन आसात। आमी ह्या हेजी सिग्नला बद्दल जेन्ना ट्रॅफिक PI जो आसा गौतम साळुंके हेका विचारले त्या टायमार तेणी सांगले की आमी ही सिग्नल बंद आसा म्हणून ती सारकी करची आनी ती कित्याक बंद पडल्या ती पळोवची म्हणून PWD तेणी ऑथॉरिटी बरयले कडेन आसा, फक्त पेपर वर्क करीत आसा पूण PWD ऑथॉरिटी आसा हे हांगा पळयना म्हणटात। इतली जर कोट्यान रुपयाची सिग्नल जर बंद उरली आनी अशी ट्रॅफिकेक जर त्रास जाले जाल्यार तेचो फायदो कितें? हो आम लोकांलो पयसो हो जर फुकट गेलो तर कितें जातलें? नाल्यार ही घालप कित्याक सिग्नलां? सरकारा कडेन इतलो पयसो आसूनय ही सिग्नलां दुरुस्त कित्याक करनात? काय सगळे पयशे उत्सव मनोवपाकच? काय ही सिग्नलां फकत उक्तावण करून नाल्ल फोडपा पुरतीच आसली? अशा प्रस्नांचो पावस घालत आम आदमी पार्टीची प्रतिमा कुतिनोन सरकाराक उजरावन काडला। आयकात। नावेलीच्यान स्टार्ट करता। नावेली आमचे जे बेले जंक्शन आसा तो पेट्रोल पंप आसा पळय, बेले जंक्शनाचे ट्रॅफिक सिग्नल घातिल्ले। दुसरे म्हणटा ते आमचे हांगा मेन जंक्शन नावेली जे चर्चाकरी जंक्शन आसा जे आमचे कॉलेजी आनी स्कूल आसा, रोजरी स्कूल आसा, रोजरी हायर सेकंडरी आसा, रोजरी कॉलेज आसा, परपेच्युअल कॉन्व्हेंट स्कूल आसा, त्या जंक्शनाचेर ओल्ड पंचायती कडेन ट्रॅफिक सिग्नल घातिल्ले। आनी मुखार वचनाका, चड करनाका। हांगा नुवें देखून गेल्यार तुम्ही पयलीं आसतले जंक्शनां घातिल्लीं। आतां हालीं 2 वर्सां देखून जावना ही ट्रॅफिक सिग्नलां घातिल्लीं। आयज ती ट्रॅफिक सिग्नलां चालू नात, दे आर नॉट इन वर्किंग कंडिशन आनी हाजेर कोणाचेच लक्ष ना। कित्याक ट्रॅफिक सिग्नल घातिल्ले म्हणून सगळ्यांनी जय जयकार केलो, मंत्री आयले आनी त्यांनी येवन उद्घाटन केले, इनॉग्रेशन केले, व्हडलो शो मारलो, बायट दिले, सगळे जाले। पूण नाव सी द पथेटिक स्टेट्स ऑफ दिस ट्रॅफिक सिग्नल्स, दे आर नॉट इन वर्किंग कंडिशन्स। आय कॅनॉट इवन ब्लेम द PI because as far as I know, when I went and found out, I have heard that the police PI देखून खंय ट्रॅफिक सिग्नलाक लागून 1 नी 2 नी 3 नी 4 फावटी खंय कंप्लेन दिल्या की दे आर नॉट इन अ वर्किंग कंडिशन आनी ताजेर
बेगीन जाता तितले हे करचे म्हणून कोणा दिला कंप्लेन दिल्ली आसा पीडब्ल्यूडी यांनी पुलिसांनी याने ट्रॅफिक सिग्नलाचे एजंट दे हॅव गिवन कंप्लेन्स 4 times टू द पीडब्ल्यूडी बट द पीडब्ल्यूडी हॅज गिवन देम अ गुड आन्सर अ सिंपल आन्सर अँड देर इज नो लॉजिक इन दॅट आन्सर पीडब्ल्यूडी म्हणटा खंय गव्हर्नमेंटाकडे टेक्निशियन ना आता दिस इज द मुद्दो गव्हर्नमेंटाकडे टेक्निशियन ना मागीर तुम्ही घातिल्ले कितें आता अकाउंटेबिलिटी कोण दितलो एक सिग्नल खंय एक ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक खंय 98 lakhs पडटात सो एक सिग्नल हांवें तुमकां 4-5 केसीस सांगल्यो सो हांगाच जाल्यो तुमच्यो कितल्यो 98 lakhs 5 कोटी हांगाच जाल्यो म्हळ्यार सबंद गोंयांत आतां कितले तरी ट्रॅफिक सिग्नल घातिल्ले आसा आनी दे आर नॉट इन वर्किंग कंडिशन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. GIDCन केल्ल्या केंद्रीय येवजणेच्या निधीच्या कथित गैरवापराची चौकशी करात, TMCन मुखेल सचिवाकडे मागला. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ ही गोंय सरकाराची एजन्सी आशिल्ल्यान ONGC येवजणे अंतर्गत आपल्याकडे आशिल्लो केंद्रीय निधी अनधिकृतपणान आनी बेकायदेशीरपणान वळयलो, TMCचे म्हणणे. मुखेल सचिव हो SLEPCचो चेअरमॅन, तोच गोंय सरकाराचो चीफ विजिलन्स अधिकारी. देखून ही चौकशी खरसाणेन जावपाक जाय. तेच बरोबर जॉयंट DGF फॅक्ट सोदून काडपाक जाय आनी वेगळेच ताचो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी आनी कॉमर्स डिपार्टमेंटा मेरेन पावोवपाक जाय. तृणमूल काँग्रेसीचो नॅशनल स्पोक्सपर्सन ट्राजन डिमेलोन मागला. आयकात ताका. There was an announcement by the chairman of the GIDC that he has paid the loan. There was a lot of confusion, many people, including mine. And I was trying to get information, we are not getting, but suddenly we have now come to know from reliable sources that there was 16 crores in a scheme which was known as the ASIDE, Assistance to States for Infrastructure Development of Exports. Now that fund, money that had come, could not be used for any other purpose, could be only used for that purpose. Now when the scheme closed, there was 16 crores over there, and that was supposed to be returned to the federal government with 10% interest, wherever they kept it. But finally, now till last year, that interest was 21 crores. So putting together 13 crores plus 21 crores became 34 crores. Okay? Suddenly, he made an announcement that he has paid this SEZ loan. And it has been realized that from that amount, 16 crores was transferred to the loan account in the Punjab National Bank of this fund. And 25 crores was encashed, and cars are being brought, which everything is going on. So we have written to the Chief Secretary, who is the chairman of the state level export promotion committee, to where this fund was. Question is, does the Chief Secretary aware? Has the Chief Secretary approved this fund to be diverted? Therefore we have written to the Chief Secretary to inquire, ask for clarification. If anybody has diverted it, which is not supposed to be diverted, he should immediately take action against those officials who have been part of this illegal transfer. The BJP government at the center is harassing non-BJP governments, checking them for no other reasons, to see whether the fines are utilized in the proper manner or only for that, or it is diverted. We are giving this a challenge to the BJP government. Here there is a diversion, take action against them if you are really honest and transparent about avoiding malpractices in the government organization. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 50व्या कस्टोडियो मेमोरियल इंटर विलेज सर्तीत धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबान राया मैदानाचेर कुंकळी युनियनाचेर 4-0 अशी मात करून जैत मेळयले. शारियो गोमसान उत्कृष्ट वैयक्तीक कामगिरी करून एकल्यानूच 4 गोल करून आपल्या पंगडाक जैत मेळोवन दिले. पळयात. मॅचीची सुरवात खर सर्तीन जाली आनी अर्द वेळार 1-0 असो गुण धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाच्या फायद्याचो थारलो. 23व्या मिनटार शारियो गोमसान आपल्या पंगडा खातीर गोल केलो. उरिल्ल्या मॅची खातीर टोन थारायलो. कुंकळी युनियनान बरोबरी करपाचो यत्न केलो तरी तांकां वर्चस्व आशिल्ल्या धर्मापूर पंगडा आड उणें पडलें.
दुसऱ्या अर्धात शारियो खेळाचेर वर्चस्व गाजयत रावलो आनी ताणें आपली हॅट्रिक पुराय करपा खातीर आनीक 2 गोल जोडले आनी 39व्या आनी 43व्या मिनटार ताका गोल करपाची संद मेळ्ळी आनी धर्मापुराची आघाडी आनीक वाडली. 62व्या मिनटार शारियो निमाणो खिळो ताबुतांत घालून आपल्या पंगडाक 4-0 अशें जैत मेळोवन दिलें. ह्या प्रभावी जैताक लागून धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लब टुर्नामेंटाचे फुडले फेरयेंत पावलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. ह्या सप्तकात गोंयांत चड पावस पडचो ना. पावसात उणाव जाला. ह्या काळात राज्यात हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण चडशा वाठारांनी हवामान सुकें उरूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. बुधवारा हवामान मुखेलपणान सुकें आसतलें आनी फाटल्या सप्तका परस तापमान वाडटलें असो अदमास आसा. कांय कडेन हलको पावस पडूं येता, पूण पावसा खातीर खाशेली शिटकावणी ना. बुधवारा तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 17 तारखे मेरेन हलको पावस. कांय कडेन 1-2 फावट हलको पावस. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री. 13, 14, 15 वेर खर दर्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. घेवया जतनाय. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.